भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. आम्ही घालणार आहे आम्हाला कोणा आपण आता घाल नाही मला अबे रेडी 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 फोटो यो दाजीबाब आयज हुतात्मा चौकाचेर तुमी आयिल्ले आसा 18 जुनाचे कितें सांगूंक शकता वर्सान वर्स भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते हांगा आमी येतात आनी खंय तरी आमच्या हुतात्म्यांक आमी श्रद्धांजली दितात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा 18 जून आयचो दीस हो गोंय क्रांतीचो दीस. आयच्या दिसा गोंय सुटका करपाची आज खंय तरी सुरवात जाली, ताची खंय तरी ज्वाला पेटयली गेली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 1961 आमी गोंय मुक्त जालें म्हणून. हे सगळे चळवळीन राम मनोहर लोहिया पासून लेनिन मिनेझीस आनी सगळे आमचे गोंयचे सगळे हुतात्मे आनी फ्रिडम फायटरांनी खूब वांटो घेवन खुबशे आमच्या खातीर बरें करपाचो प्रयत्न केलो आनी 1961 आमकां तशें खबर आसा आमचे गोंय सुटका जाली. ही जी फ्रिडम आशिल्लें आमच्या खातीर इतलें इजी नाशिल्लें. आज जे आमी आज सगळे भोगतात ते तांचे सॅक्रिफायस केल्लें म्हणून आज खंय तरी आमी आज बरे दीस पळोवपाक पावल्या गोंयांत. आनी हांव सगळे आमच्या हुतात्म्यांक फ्रिडम फायटरांक ज्यांनी ह्या चळवळीन भाग घेतलो, जे शहीद जाले, ह्या गोंयकार भाव भयणांक ज्यांनी खूब जाणांनी हातूंत भाग घेतलो, हांव सगळ्यांक आदरान नमन करता, तांकां श्रद्धांजली दवरता आनी सांगूंक सोदता की आज खंय तरी आमकां सगळ्या गोंयकारांक वैचारीक म्हणजे रेवोल्युशन घडोवपाची गरज आसा. आज आमी गोंयांत सगळे शिक्षीत आसा तरी पूण थोड्यो गोश्टी आमी करतात ज्यो आमी करूंक जायना. म्हणजे जशें की आमी प्लास्टिकाचे अजून पर्यंत भरपूर वापर करतात, जाल्यार खंय तरी गार्बेजीचो इशू आमी सॉल्व करना, जाल्यार खंय तरी आमी मेळटा ते उडयतात. सो म्हाका दिसता हें खंय तरी आमी शिकिल्ल्या मनशांनी जाणून घेवन आनी वेवस्थीत विल्हेवाट लावपाची तें एक रेवोल्युशन स्टार्ट जावपाक जाय. म्हणजे खंय तरी जें आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलां, जें आमकां गोंय आमकां भितर बांगराळें गोंय म्हणटा आमी, तें आमच्या हातान दिलां, तें म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी टिकोवन दवरपाक, ताची नितळ गोंय, सुंदर गोंय आमी तशेंच टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळे आमी लोकांनी मेळून तें टिकोवन दवरपाक जाय. एक कोण हें टिकोवन दवरूंक शकना आनी त्या खातीर हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन ह्या दिसा मागता खंय तरी आमचें गोंय नितळ दवरपाक, स्वच्छ दवरपा खातीर आनी पर्यावरण आमी राखपा खातीर जें कितें करपा जाय तें सगळे मेळून आमी वांटो घेवया आनी आमचें गोंय सुंदर करया. दाजीबाब आनी एक प्रस्न आशिल्लो की हुतात्मा चौकाक आमी एवरी 18 जुनाक येता, पूण एक्चुली सत्य परिस्थिती आसा की चौक जो आसा खंय तरी गेट्स डॅमेज जाल्ले आसा, जावं एक्सेस पॉयंट सारको ना, गोरवां भितर भोंवता, ताचेर कितें स्टेप घेतले? आमी निवडून वतकूच रोखडेच JSW जे गार्डन मेंटेन करता हें आनी ते जेवतले तांकां सांगिल्लें की हें परतें एकदां वेवस्थीत मेंटेन करपा जाय म्हणून. आनी तांणी पावसाक राविल्ले कित्याक पावसाक सगळें झाडां बिडां बरी जाता म्हणून. सो तांणी पयर आमी जेन्ना तांचे कडेन मिटींग घेतली ताणें सांगलां की ह्या नेक्स्ट विका भितर आमी हें स्टार्ट करता. हुतात्म्याचें आमी सुशोभीकरण करपाचेय बी आमचो प्रयत्न आसा. हांगा आमचे हुतात्म्याचें स्मारक दवरपाचो आमचो एक यत्न आसा. सो तो सगळो एक बरो हो जो हें आसा परिसर जो आसा तो एक सेंटर परिसर वास्को खातीर आनी तो एक बरो करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी फुडल्या काळांत तो जातलो, ह्या एक म्हयन्या भितर तो जातलो. आनी खंय तरी पयलीं एक शिफ्ट करपाचें जाय आसलो, तो प्रपोजल फुडें वचलो काय न्यू प्रपोजल वचलो? बिकॉज आफ्टर रिनोवेटींग परत तुमी आनी कितें करता? रिनोवेटींग म्हणजे आमी कितें स्ट्रक्चर ताचें चेंज करना, आमी भितरलो परिसर आसा तो चेंज करता आनी सपोज बरें खंयचोय प्रपोजल आसलो जाल्यार तो फुडें व्हरपाक कांय हरकत ना. तो चेंज करपाचीच जाय अशी गरज ना. तो ना सपोज तसो जाल्यार बरो करपाचो प्रयत्न करता. आयज कितें सांगता रेवोल्युशन? आयज रेवोल्युशन डेच्या निमतान आमी हांगा आयज जमलेले आसा
आनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आमी एक स्टेट एक्झिक्युटीव आमी हांगा वास्को शहरान आयोजीत केलेली आसा. आयज इम्पॉर्टंट आमचो असो दीस म्हणून ह्या दिसा आमी ती आमची युवाची स्टेट एक्झिक्युटीव हे केलेली आसा. देखून जे आमचे गोंय स्वतंत्र जाले ते सगळे आमचे सेनानी असले, आमचे स्वतंत्र सैनीक असले, त्या टायमार सगळे यंग असले आनी तेंच्यांनी मेजर रोल प्ले केल्लो आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर. म्हणटकूच हो एक दीस बरो इम्पॉर्टंट आसलो. त्या निमतान आमी आयच्या दिसा ही आमची स्टेट एक्झिक्युटीव हांगा दवरलेली आसा. म्हणटकूच आमचे जे सैनिकांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आपले त्याग केलो जिवनाचो. म्हणटकूच आमचे यूथ आसा तांकां एक इन्स्पिरेशन अशें आनी तांचो एक उगडास म्हणून आयज आमी तांचो सगळ्यांक एक उगडास करया. तेंच्या आत्म्यांक सगळ्यांच्या शांती लाभूं अशें देवा कडेन मागता. धन्यवाद. मॅडम Yeah, madam. Today we are celebrating the establishment and you are present. So what do you want to say? It is a part of the function today. आज गोवा क्रांति दिवस के उपलक्ष्य पर हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसी जगह पे आके खड़े हुए हैं जहाँ पे गोवा का हर एक व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ा था उसको हम आज स्मृति के माध्यम से आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं. और आज ही के दिन में युवा मोर्चा का हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता ये प्रण लेता है कि जो आहुति, जो बलिदान हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए लोगों ने दिया है गोवा में, हम उसको आगे लेके जाएंगे और आने वाले जो जनरेशन्स हैं उन तक ये कहानियाँ पहुँचाएंगे, उन तक ये बातें पहुँचाएंगे कि गोवा का जो आज सौंदर्य हम देख रहे हैं, जो परिवेश हम देख रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का अवदान है और युवा मोर्चा इसको आगे लेगा. और आज हमारा, जैसे हमारे समीर जी ने बताया कि आज हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट है और उसमें गोवा का 40 के 40 मंडल से हमारे पास कार्यकर्ता आ रहे हैं. और इस दिन को हमारे यहाँ पे जो एमएलए हैं दाजी जी और हमारे गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर साहब भी रहेंगे उपस्थित. उसमें आप सभी को उसमें योगदान करने के लिए मैं अनुरोध करूँगी. चलो पानी है